आमी आगासाई हे विलेजीस देखसीबाट ह्या वाड्यार आसात. एंथनी दी आगासाई हो स्टार मॅन आमचो फ्रेंड आनी आमचो फॅमिली फ्रेंड. तो आनी ताची मिसीस ही स्टारां घालतात आनी इश्टारां आयज कितलींशीं वर्सां 17 वर्सां तांणी घातली. हें 18वें वर्स आनी आयज आमी बरोबर रावन आमचो इश्ट आमचे बरोबर आसा. आमदार म्हजो इश्ट बाब रेजिनाल. आमी दोगांयनी बरोबर रावन आयज ओपनिंग तें केल्लें आसा. लायट उजवाड केल्लो आसा इश्टारांचो. तसोच आमचे बरोबर आसा आमचो झेवियर आगासांचो एज सरपंच. आमचो इश्ट तशेंच दिनेश पवार आमचे हेजे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर डेप्युटी डायरेक्टर. एंथनी दी आगासाई आनी ताचे मिसीस सोकोरीन जी इतलीं वर्सां ते ह्या नेकेत्रां ह्या आमच्या गांवांत घालतात आनी आमचो गांव ताणें सोबीत आनी सुंदर केलेलो आसा. आक्षीचो गांव कित्याक तांणी ही आक्षीच्या गांवांत इतली उर्ब हाडली. कित्याक केन्नाच असलें आमकां खंयच्याच आमच्या जावं गोंयांत लागून इतलीं स्टारां इतलीं नेकेत्रां आमकां क्रिसमस सिजनाक दिश्टी पडना. ही एक आमकां खरीच तोखणाय करपाची दिसता बाब एंथनीची आनी ताची मिसीस सोकोरिनाची. आज हास्याच खास करून टायम घेवन आमी आयल्यात आमगे बाब एंथनी द स्टार मॅन म्हणटा. हांव वर्सांच जायत वर्स चोयतां की स्टार जाताय. फायनली आज आय एम वन ऑफ द पर्सन्स टू बी देर टू put on the light, one of the persons. Lot many people were there. But कितें हांव जाणटो हे मनशा वालोर दिवपाचें. कोणाक कॅपेसिटी ना कितें करून दाखोवपाची आनी भोव करून कितें करून दाखोवपाची कांय मेळना न्ही. थोड्या मनशांक कॅपेसिटी आसता सेल्फलेसली काम करपाक. इट मायस्ट बिगन इन अ स्मॉल स्टार बट टुडे ही हॅज a competition. If you tell how many stars are there, you get a prize. But never underestimate him. The work is tremendous. It is not easy. हे थोड्या दिसां लागून इतू दीस काम करपाक कोणा पासेंस आहा. बरें काम केल्यार बरें मेळटा तुका, वास्ट काम केल्यार वास्ट मेळटा. हें सारकें सिद्ध जालो आहा. एग्जाम्पल्स आहा हितून. I cannot just say it. It is an example. So I wish him for all his good work. I will tell you that he will certainly be repaid, come what may.